नमस्कार. आयच्या आमचे राजमाची कार्यावळीत आयज आमचे भोवमानीस सोयरे आसा जे असे सोयरे आसा आमच्या हाचे की जाणी जवळ 25 वर्सां एकाच पार्टीन काम केलां आणि अचानक 25 वर्सां ते पार्टीक आपले योगदान दिल्या उपरांत अचानक ताणें आयज एक वादळ निर्माण केलां गोंयानूच न्हय तर पुराय भारतान इंडियेक सुद्दां हें वादळ अजुनूय व्हांवता गोग्याता आमकां एकदम. आणि त्या मनशाक फोनाचेर फोन येता, सगळी न्यूज चॅनलां ताका फोन करता. तो मनीस म्हटल्यार जेणे फेथफुली 25 वर्सां काँग्रेसची सेवा केली आनी अचानक तो काँग्रेसान भायर सरला तो म्हटल्यार आमचो गोंयच्या मायनॉरिटी सेलाचो चेअरमॅन मिस्टर उर्फान मुल्ला. उर्फान, आमच्या कार्यावळीन तुका आयज आमी येवकार दिता. पयलो प्रश्न तुका विचारीनसो दिसता. सगळ्यान पयलो प्रश्न म्हटल्यार तुवें म्हटलें की तूं हॅपी ना पार्टीचें जें कामकाज चल्लां, फंक्शनींग ऑफ पार्टी जें चल्लां ताचेर तूं हॅपी ना. एक्झॅक्टली सारकें फंक्शनींग जायना म्हटल्यार कितें सांगपाचें आहा तुका? सगळ्यान पयलीं म्हाका RDX चॅनलाक आपयलो आनी म्हाजें मत मांडपाक म्हाका संदी दिली गोंयची जनतेच्या मुखार, तेका लागून तेजो आभार व्यक्त करता. आनी मेन सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार आमी नीज गोंयकार आनी जेन्ना आमी नीज गोंयकार म्हणून जेन्ना गोंयांक पळयता तेन्ना म्हाका दिसता की गोंयची हिता खातीर जे आसा आमी सदांच गोंय झुजल्या. आनी जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं आमची आजे आमचे हे सगळे आसा हे सगळे काँग्रेस पक्षानूच आमी सहभाग लायल्या. सो आमची म्हणणी ही आसा की जे भुरगे प्रमाणीकपणान काँग्रेसीन काम करता ते भुरग्यांक खंय तरी म्हाका दिसता दुर्लक्ष करून भायले भुरग्यांक इम्पोर्ट करून भायले लोकांक इम्पोर्ट करून काँग्रेस पार्टीचे जे सिनियर नेता आसा हे सिनियर नेताक काँग्रेस पक्षान जे आसा कितें दिवना म्हणून ना. कोण जो आसा बारां चलयतालो, कोण जो आसा मोटरसायकलीचें भाडें मारतालो, कोण आनी कितें करतालो, आयज देवान हांकां इतलें काँग्रेस पार्टीन हांकां इतलो वयर काडलो की आयज हे वयर काडटा जर आयज हेमी हॉटेलां बांदलीं, आयज हे करोडपती जाले, आयज हेंचे बंगले गाडयो सगळे आसा हांकां काँग्रेस पक्षान दिला. बट हेमी काँग्रेस पक्षाक रिटर्न कितें केलां? जेन्ना काँग्रेस पार्टीचे जे डावनफॉल चालू आसा, काँग्रेस पार्टीक जेन्ना आयज हेंची गरज आसा, जेन्ना हेंकां गरज आसली काँग्रेस पार्टीन हेंकां सगळें दिलें. बट जेन्ना आयज काँग्रेस पार्टीक जे आसा हेंची गरज आसा, हे जे आपल्याक व्हडले नेता म्हणटा, चीफ मिनिस्टर म्हणून जावन गेल्या काँग्रेस पार्टीचे कुस्तार, हे जेन्ना आपल्याक व्हडले नेता म्हणून मानता, गोंयची जनतेचे म्हणून मानता, आयज काँग्रेस पार्टी जेन्ना हांकां सत्तेची गरज आसली की बाबा ते भुरगे जे रस्त्यार काम करता, आयज आमचे कडेन असले भुरग्यांची परिस्थिती आहा, थोडे युथ काँग्रेसीन जावं PCC लेवलाचे असले भुरगे आसा जेंचे कडेन बाबडे खावपा पिवपा पयशे आसना, पेट्रोलीक पयशे घालपा पयशे आसना, तरी पूण ते काँग्रेसची मोगाक लागून ते येवन ते रस्त्यार उबे रावता. कस्टडीन पडटा, 151 सेक्शन जाता, एरेस्ट जाता आयज काँग्रेस पार्टीक, गोंयची जनतेक लागून एरेस्ट जाता, गोंयचे इशूक लागून एरेस्ट जाता. आयज आमची प्रतिमा कुतीनोक तुमी पळया, आयज प्रतिमा कुतीचे जवळ जवळ 12 ते 15 केसीस आसा. आयज आमचे बाकीचे संकल आमोणकराक पळया तुमी, आयज अमरनाथ पणजेकरा पळया, जनार्दन भंडारीक पळया, वरद मार्दोळकरा पळया, आमचे स्वता हेंचे सगळे भुरग्यांचेर जे आसा आयज आमचे केश्यो आसा. विटू मोरजकाराक पळया, आग्नेय फेर्नांडीस पळया, हे ज्यो केश्यो आसा हे आमचे कसले आमी क्रायम करपाक गेलना म्हणून केशी न्हू, हे केशी ज्यो आसा गोंयचे जनतेचे खातीर आमी रस्त्यार येयले म्हणून आयज हे केशी आमचे पडपाक लागल्या. आनी केशी आमी घेवपाक तयार कित्याक जाता? भुरगे केशी घेवपाक आमी तयार एक लागून जाता की गोंयची जनतेची कितें पूण बरें जावचें म्हणून. आनी हे जे आमचे सिनियर लिडर आसा ना तेंचो कितें फायनान्शियल आमकां 1 रुपयाचो आमकां कितें हेल्प आसता, पयशे लक्षय नासता ना, लक्ष आसता, लक्ष दिना ते येयत ना. पयलीं सद्या काँग्रेस पार्टीचे कसलीच फंक्शनाक हे येयना, हे आपल्या अमके समाजाचे लिडर म्हणटा. तुवें उर्फान एक दुसरो मुद्दो काडला आनी तो म्हटल्यार तूं म्हणटा कितें की एकवट जो आसूंक जाय आसलो, हे लिडर जे आसा काँग्रेसचे गोंयांतले त्या लिडरां मदींच एकवट ना. पण ही गोश्ट कांय नवी न्हू, आमी पळयत येयल्या, आमी सुद्दां जेन्ना अशें अवलोकन केलां आमी पळयलां की काँग्रेस पार्टीच्या लिडरां मदीं युनिटी ना. हें खरें, हें तूं आतां जे आरोप करूनच केलो म्हणून जायना, पण ती तेंच्या मदीं युनिटी जावची म्हणून तुवें केन्नाच प्रयत्न केला? हे जे लिडर आसा हेंची पावर हेंचे माथ्यार मारलेले कडेन आसा. हेंकां दिसता की हे इतले व्हडले, हेंचे मुखार पार्टी बिटी म्हणटा ती कांय ना. समज हेंकां पार्टीचे पडोन गेल्ले, हांव सिंपल एग्जाम्पल दिता तुमकां. 2012 इलेक्शन जालें, 2012तले आमी 23 सिटाचेर आसले.
23 सिटाचेर आमी 9वाचेर पावले. हेजी चिंतन करपाची गरज आसली. ती गोंयान गोंयची जनतेन जी आसा 2012च्यान 2017 परतून इलेक्शन जालें. 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें बाब लुईझीन फालेरोचे अध्यक्ष खाला सकल इलेक्शन लढलें आनी हे इलेक्शनाक आमकां जवळ जवळ 19 सिटां, 17 काँग्रेसची, 2 आमी जाका इंडिपेंडंट सपोर्ट केल्लो, रोहन खंवटे आनी दुसरो एक बाबा एनसीपी धरा तुमी. 19 समज सुमार सीट जी आसा ही आमची येयली. एक आमचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो आसा भुरगो जो गांवकार जो आसा होय काँग्रेसीन आसलो, ताका टिकेट मेळना, तो इंडिपेंडंट आसलो, इंडिपेंडंट जिखून येयलो. सो जवळ जवळ 20 सिटां जेन्ना तुमच्या हातीन आसा. गोविंद गावडे आमचे कडेन आसलो एक टायमार, तो गोविंद गावडेकूय आमचे कडेन सांबाळूंक जावना. सो हे सगळे पळयलें जाल्यार 21 सिटां आमचे कडेन आसतना बसून आयज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तेन्ना जे भुरगे जिखून गेले. आमचो हेका पळया तुमी जयेश सालगांवकर सालिगांवचो, हो आमचो काँग्रेसचो जो आसा नॉर्थ गोवान जो आसा जिल्हा चेअरमॅन आसलो. मागीर आमचो विनोद पालेकर ब्लॉकान आसलो. हे जे भुरगे आसा, प्रवीण साठे तुमी पळया मये मतदारसंघ, आमचो मडकयकर पळया तुमी, हे सगळे भुरगे जे आमचे असले इलेक्शनाचे 8 दीस पयलीं हे सगळे सोडून गेल्या. आनी हे जेन्ना सोडून वयता हे कित्याक लागून सोडयता? कित्याक पार्टीचे हांकां खंय तरी म्हाका दिसता सारकें तांकां समाधान मेळुना की बाबा हेंची तिकीट जी आसा ही खंय सेक्युर जावना म्हणून. सो हेका लागून सोडून गेले. आतां जिखोन येतरीच म्हाका दिसता जिखोन येतरी की जे बाकीचे जे चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून आसले, एक लुईझीन फालेरो जेन्ना अध्यक्ष म्हणून जे झगडटा, म्हाका दिसता की ताका खंय तरी एक संदी दिवपाक जाय आसली की बाबा आसूं की बाबा हे जे प्रेजिडेंटा खाला सकल आयज इतली सिटां येयल्या ताका एक 6 म्हयने 1 वर्स ताका दिवन मागीर तुमी वांटून घेवपाचें. हांकां वांटपाचें बिडपाचें कांय ना, हांकां फक्त पावर जाय. आनी आयज कितें जालां, हे पावरलेस जावन बसल्या. आनी ताचो कारण आसा की बाकीचे जे आमचे जे आसले जशे विश्वजीत राणे जावं, बाकीचे आमचे दुसरे जे पक्षाचे नेते सुभाष शिरोडकर जावं वा सोपटे जावं, अशें करून 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 आमचे सगळे पक्षाचे नेते जे आसा आयज जे आसा हे वचून भारतीय जनता पार्टीन आयज जे आसा पावले आसा, थंय मंत्री जालीं, तांकां पद मेळ्ळीं आनी आयज ते पक्षान ते खूश आसा. तुवें म्हटलें की मायनॉरिटीची जी कितें कामां जावंक जाय आसली मायनॉरिटी सॅक्टराची, ताजे कडेन कोणाचेंच लक्ष ना, ती कामां जावंक ना. एक्झॅक्टली तुज्या मतान मायनॉरिटीची कामां खंयची उरल्या? आतां आमी अशें पळया की तुमचो जो आमदार आसा मडगांवचो, तो एक भयंकर असो मनीस की ताजो अनुभव खूब आसा राजकारणांतलो. आनी मायनॉरिटी सॅक्शन तुमचें जो आसा मडगांवचें मतदारसंघांतलें, हेची ताका बरे पैकी जाणीवूय आसा. म्हणटकीच खंयची मायनॉरिटीची कामां तुमची उरल्या असो तुजो आरोप आहा? सी मायनॉरिटीची आमची कामां म्हणल्यार कितें, आमचें पर्सनल काम कांयच ना कोणा कडेन. नंबर 1 हांव क्लियर करूंक सोदतां. ना आमची फॅमिलीची हेंचे कडेन कसली कामां आसा. आमची जी कामां म्हणल्यार कितें, सगळ्यान खंयचे इश्यूज कब्रस्तान जो इश्यू आसा, आयज जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं कब्रस्तानाक लागून आमी झुजता आनी गोंयान अजून कब्रस्तान मेळुना आमकां. आनी अजून जे आसा कब्रस्तान, सोंसडाचो कब्रस्तान जावं, आतां नवो जो आसा चीफ प्रमोद सावंताचे टायमार आनी मनोहर पर्रेकराच्या टायमार खारेबंदार जे आसा एक कब्रस्तान जे एक्वायर केल्लें आनी ते कब्रस्तानाक सांगलेलें की हो कब्रस्तान पूण तुमचो जातलो म्हणून. पण जालां कितें की ही सगळें तोंडाची खबरो जेन्ना बसून लोकांच्या हातीन ती वस्त मेळना, जामा मस्जिदाच्या हातीन ती वस्त मेळना, तेन्ना बसून म्हाका दिसता की हे कब्रस्तानाचे इशू जे आसा हे फक्त जे आसा मायनॉरिटी जे आसा हे बॉब मारीत उरतले. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, जेन्ना पोजिशनां आसता, एक पुलीस डिपार्टमेंटान एक 50 PSIचे पोस्ट येयले. मुख्यमंत्री आसतना कोणूय मुख्यमंत्री जावं, काँग्रेसचो जावं, भारतीय जनता पार्टी जावं, कसलोय पक्षाचो मुख्यमंत्री, 2 इश्यू आहा. एक आमकां दिसता की सर्वीस जॉबाक जेन्ना हे करता तेन्ना एक 2 तुमी, हांव म्हणना तुमकां 100रांतले तुमी आमकां 1 ना 2 ते बाबा ते आमचे, आनी तेय कोण भुरगे क्वॉलिफायड आसा, ते मेरिटाचे सिलेक्ट जावन ते थंय पावता, तांकां तुमी थंय घालचे. पुलीस डिपार्टमेंटान हजारांनी पोस्ट भायर सरता, आमची सरकार जावं कोणाची सरकार जावं, तर म्हाका दिसता थंय बसून तुमकां एक 10 ते 20 भुरगे समज तुमी घालीत, एक सोशल इंजिनियरींग जाता, बॅलन्सिंग जाता सगळे कम्युनिटीच्या वांगडा. तो जो लक्ष जो हांचो जो आसा हेमी दाखोवन तुजें कितले लोकांक भुरग्यांक जॉब दिला ते हेमी दाखोवन तुजें. मायनॉरिटी वोट बँक जे आसा आयज मडगांवान तुमी पळयलें जाल्यार 7,500-8 हजार मुस्लीम वोट बँक आसा. नावेली आसा, फातोर्डा आसा, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युन्सी मतदारसंघान आसा, वास्को आसा, मुरुंगा आसा, फोंडा आसा, वालपय कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, पर्वरीन आसा, सालिगांव आसा. सगळ्यां कडेन आयज जे मायनॉरिटी म्हणून जे वोट मारता, आयज जेन्ना हांकां वोट मारता तेन्ना लोक हांकां पक्ष म्हणून पळयना. आयज जेन्ना म्हाका दिसता मुस्लिमांनी वोट केलो,
तो गोवा फॉर्वर्डाक जेन्ना वोट केलो तो ताका पर्सनल जो आसा एक मनीस, आयडेंटिटी तो उमेदवार विजय सरदेसाय म्हणून ताका एक वोटिंग केलें की बाबा तो त्या लोकांच्या वांगडा आसता. जयेश साळगांवकारा जेन्ना लोकांनी वोट केलो ताका दिसलें की जयेश म्हणटा तो भुरगो बरो, लोकांनी वोट केलें. रोहनाक परवरीन लोकांनी वोट केलें. हांकां वोट करतना हें पळयना, लोक पळयना, आमच्या मायनॉरिटीची हें केन्नाच पळयना की हे लोक फाल्यां बीजेपीन वयतले काय काँग्रेसीन वयतले ते पळयना. पण उर्फान तुका आनी एक विचारचें दिसता कितें जाणां, की 25 वर्सां तुवें ह्या पक्षा खातीर काम केलें. अचानक तुका दिसलें की आपली कामां जायना, आपूण सोडटा. पण तूं रिजायन जावच्या पयलीं, तुज्या पदा वयल्यान रिजायन जावच्या पयलीं तुवें तुजे जे हांगसरले वडील आसा, मुखेली आसा, तेंचे कडेन तुवें कितें डिस्कशन केलें, उलयलो बाबा आपूण हें करतलो म्हणून? हांवें ऑलरेडी म्हाजें जें कितें सेंटिमेंट्स आसा, सो फाटले 2 म्हयने फाटीं हांव बाब आमचो लुईजीन फलेरोआ ताका सांगलेलें, हांवें आमच्या अध्यक्षाकूय सांगलेलें की हांव जो आसा जें कितें चल्लां आयज जे डिक्टेटरशीप चल्ल्या आनी बींग तूं अध्यक्ष जो आसा ते तुका जें चलोवपाक मेळना सारकें, हें सारकें बरोबर न्ही. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आमी एक तर आमी सोडपाचें, ना जाल्यार तुका जे कोण हे तुका चलोवपाक सोदता आनी पार्टीचो कॅडर सायडलायन करूंक सोदता, एक तर तुवें दोगांयतले एक चॉयस करपाक पडटली. आनी म्हाका दिसता की खंय तरी हे जे सिनियर जे नेते आसा आमचे अध्यक्षाचे तकलेचे वयर बसले आनी तेमी तेजेर असलो हें हाडला की बाबा अध्यक्ष म्हणटरी ताका कितें करता, ताका पार्टीचो कॅडरूय सांबाळपाक पडटा आनी ताका CLP सांबाळपाक पडटा. सो ती दोनूय बॅलन्स जे आसा हें जावपाक शक्यता ना, क्योंकि हे आपल्याक सारके मोठे नेता समजतात देशात गोंयचे. आनी आमी हे भुरग्याचे आयकपाचें काय कितें? अध्यक्ष जो आसा आमचो यंग आसा, हे यंग भुरग्याचे आमी आयकपाचें काय कितें? हे प्रश्न म्हाका दिसता तेंचे मुखार येता आनी ताका लागून ते बँड जावंक सोयना हेजे मुखार, अध्यक्षाचे मुखार. बट तेमी जेन्ना अध्यक्षाक पळोवपाक जाय, म्हाका दिसता ती दृश्टिकोण जी आसा तेमी ताका काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून पळोवपाक जाय आनी तेमी चिंतपाक जाय की हे काँग्रेसीन ताका खंयच्यान खंय व्हरून पावयल्लो म्हणून. आनी आयज जेन्ना तांकां गरज आसा हे फाट दाखोवन वयता. खंय तुमकां एक म्हाका दिका 4 वर्सां जालीं, आयज 4 वर्सां आयज तुमी दाखया हे 4 वर्सांनी खंयचे स्टेटमेंट आमचे जे एक्स चीफ मिनिस्टर आसा कितली जाणांनी भारतीय जनता पार्टीचे अगेन्स्ट पब्लिकली स्टेटमेंट जे आसा मिडियाचेर येवन केला ते. हे दाखोवन दिता की हेंची इंटरनल सेटिंग आसा आनी हे फक्त आपली कामां जावपाक लागून तेंचे कडेन बरें रावन जे आसा हे जे भुरगे कोण झगडटा तांकां झगडून, म्हणजे लिडरशीप आपलो फायदो पळयता, आपल्या कामा खातीर सारकें काम करिना आनी हे फक्त आपलो फायदो पळयता. थंय तेन्ना आमकां चिंतपाक दिसता, भुरग्यांक चिंतपाक दिसता. आमचें डिस्कशन, आमचीय कोर कमिटी आसा, आमचे यंगस्टरांची कोर ग्रूप आसा आमचो, संकल्प जावं, जना जावं, वरद जावं. पण तुवें आनी एक आरोप केला तसोच की तूं म्हणटा की काँग्रेसीन यूज अँड थ्रो पॉलिसी आहा पळय ती सारकी कॉमन आसा. ही गोंया पुरतीच आसा काय पुराय भारतान सेम हा काँग्रेस यूज अँड थ्रो पॉलिसी? सी म्हाका देशाची खबर ना, देशान कितें दुसरे स्टेटीन हांव म्हाजे गोंयचे उलोवंक शकता की गोंयान आतां म्हाकाच तुमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ आयज हांव 3 टर्म जाले म्हाका हे काँग्रेसीन टिकेट दिता म्हणून आमकां ते चॉकलेट दाखयता भशेन भुरग्याक हे आमकां दाखयता. आनी जेन्ना हांकां विचारपाक येता म्हणटा अरे तूं आजून भुरगो आहा, हे आमकां अजून सांगता की तूं अजून भुरगो म्हणलें कितें. आतां आमी आतां 25 वर्सांतलें काम करता आनी आमचे केस पिकोवन आमी आतां 45 आमी जाणटे जावपाक पावले. हे अजून जेन्ना तूं टिकेट मागपाक वयता, आमचे जे थोडे भुरगे जे आपली कॉन्स्टिट्युन्सीन वावरता, जे आपले दमार जे आसा ही काँग्रेस पार्टी चलयता, तांकां हे म्हणटा की ना तूं अजून भुरगो आहा. आनी हे कसले भुरग्यांक भितर हाडटा जेमी 3-3, 4-4 पार्टी चेंज केल्या, 4-4 पार्टी चेंज केला. बापूय एक कडेन पार्टीन आसा, अंकल एक कडेन पार्टीन आसा. असले भुरग्यांक हे हाडून आतां टिकेट दितले फाल्यां. म्हणजे फाल्यां परतून फॅमिली राज 2012 फॅमिली राजाचो एक वादळ येयल्लो गोंयान आनी हे फॅमिली राज काडून गोंयचे लोकांक जे आसा भायर मारलेली काँग्रेस पार्टीक. सेम परतून गोंयान हे रिपीट करूंक सोदता. इतलेंच न्हू, जे मनशांनी काँग्रेस पक्षाच्यान त्याग केल्लो की बाबा आमी आनी पॉलिटिक्सान येवपाचें ना, रिटायरमेंट, असले मनशे चलपाक जायना. हेंचे कडेन हेंची एज जी आसा म्हाका दिसता नातवां बितवां आसा हेंची भुरगीं बाळां, हेंकां म्हाका दिसता घेवन बिवन खेळून हेमी सगळे दीस काडपाचे. एडवायसाक हेंकां आपोवपाचो, आमी म्हणना हेंकां भायर दवरचें म्हणून, एडवायसाक हेंकां सगळ्यांक आपयचो, मिटिंगेक हेंची एडवायस घेवची. असले मनशाक परतून हाडून चलपाक जायना. अजून हेंकां 2 जाणां धरून व्हरून मुखार पडटा. असले मनीस
10 लोक हाडपाची कापस्ताद ना. 10 लोक समज तुम्ही हांकां सांगत हे लिडरांक आयज मंत्री जावन गेले, 10 लोक मातशे घेवन येर ते काँग्रेस हावसान मिटींग आहा म्हणून रस्त्यार यो रे म्हणून सांगत, पुलीस स्टेशनार मातसो येवन अरेस्ट जाय रे म्हणून सांगत जाल्यार हेंचे कडेन कापस्ताद ना ते येवन पुलीस स्टेशनार अरेस्ट जावन बसपाची. असले लोकांक जे आसा टिकेट दिवपाचो जो हेंचो प्रयत्न जो चल्ला तेजेर जो आसा म्हाजो निश्चीत आसा. आनी जो हांवें कितें निर्णय घेतला तो म्हाका दिसता हांवें सारको निर्णय घेतला. आतां पण एक सांग, तूं जेन्ना रिजायन जालो, हय सडनली रिजायन जालो तुका कोणेच खंयच्याच लिडरान येवन तुका कन्व्हिन्स करपाचो प्रयत्न केलो, तुका समजोवपाचो प्रयत्न केलो? हय डेफिनेटली. म्हाका आमचे जे सिनियर नेते आसा थोडे जे म्हाका क्लोज आसा तेमी म्हाका फोन केलो. कालच्यान ते म्हाका फोनार आसा. हांवें प्रायमरी मेंबरशीप आजून रेजिग्नेशन दिवना. सो हांवें चिंतलां की फाल्यां जे आसा मॉर्निंग 10-11 भितर हांव म्हाजो प्रायमरी मेंबरशिपांतलें रेजिग्नेशन दितलो. म्हाका भरपूर समजोवपाचो प्रयत्न चल्लो. आयज 6:30-7 पासून तेमी सांगलां की ते म्हाका पर्सनली मेळटले. म्हाजे फ्रेंड्स आहा स्पेशली आग्नेल बाब, संकल्प, जना भंडारी, तेय म्हाका कितलें समजयता. कालच्यान फोनार आसा. ते म्हणटा की तूं आमी झगडया, पार्टीचे भितर रावन जे आसा आमी झगडया. हांवें म्हणलें तांकां पार्टीचे भितर रावन आनी कितले झगडटले, आनी कितले झगडटले पार्टीचे भितर रावन. आयज जेन्ना हांव भायर सरलां, भायर सरतना हांव तुमकां लागून एक उजवाड जो आसा हो ओपन करून वयता. आयज लोकांक कळना की तुमचे असले भुरगे जे आयज काम करता. उर्फान मुल्ला जो आसा आयज आपल्याक सॅक्रिफायस करता. हेचें कारण आसा की बाबा एटलिस्ट तुमकां जे आसा फाल्यां जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून. सो हांवें तांकां ऑलरेडी क्लियर केलां की म्हाका जे तुमी, आनी म्हाजें क्लियर सांगपाचें हें आसा की हे म्हाजे चायल्डहूड टायप फ्रेंड हे सगळे. गिरीश म्हाजो व्हडलो भावाचे भाशेन. गिरीशाचे म्हाजे बद्दल कांयच ना, तो दबावान आसा आनी तेका लागून तेजे बद्दलूय हांव कांयच उलोवंक सोदिना. गिरीशाचे बद्दल ताणें बरे प्रकारान जे आसा काँग्रेस पार्टी काम करूं सोदता तो. बट हे जे आसा सिनियर हे ताका कशेंच काम करून दिवपाचें ना. आनी हे पार्टी जी आसा म्हाका दिसता खंयचे डायरेक्शन वयतली हें म्हाकाच खबर ना. ओके, आयचो लास्ट निमाणो प्रश्न तुका विचारता. आतां तूं म्हणटा कितें, जना सारको तुजो जो इश्ट आहा तुज्या बरोबर, ताणें म्हटलें की आमी भायर सरचें न्हय पार्टींतल्यान, भायर सरून काम जावचें ना, आमी भितर रावन झगडुया. हें तितकेंच खरें. पण तूं आतां रिजायन जालो म्हणटकीच तरी तुका राजकारणांसून भायर सरोनचें दिसना. तुका तुज्या मायनॉरिटी सेला खातीर काम करचें अशेंय तुका मना बसून दिसता. जाल्यार तूं आतां दुसरी पार्टी फॉर्म करतलो. कित्याक तुवें म्हटलें की म्हाज्या बरोबर खूब लोक आसा, हांव सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वतलो. हेजेसून दिसता कितें की तूं पार्टी फॉर्म करतलो, नाजाल्यार दुसरे पार्टीक जॉयन जातलो. हो तुजो विचार कितें आसा? डेफिनेटली जेन्ना तुजे वांगडा लोक आसता आनी एक मनीस म्हणून हांव जेन्ना रिजायन जाता, सो तुजे फॉलोवर आसता आनी ती फॉलोवराचो इम्पॉर्टंट जो आसता, म्हाका दिसता जेन्ना पक्षान तूं आसता तुका तितलो तेजो इम्पॉर्टंट कळना. आनी आमचें जें डिसिजन जें आसा, म्हाजे वेल विशर्स जे आसा, हे आयज सांजचे राती सुमार आमी बसतले आनी आमचे कडेन देवा कृपेन जे आसा नॅशनल लेवलाच्यान म्हाजे कडेन 4-5 कॉन्टॅक्ट्स येयल्यात. सकाळींच्यान आजून हांव फोनार आसलो 2 लिडरां कडेन उलयतालो नॅशनल, आनी तेमी म्हाका सांगलें की तेंची पार्टी जॉयन करची. थोड्यांनी सांगलें की प्रेजिडेंटशीप घेवची म्हणून. बट जे मायनॉरिटीक जे आसा आनी गोंयकारा खातीर आमची जे हिता खातीर कितें बरें जातलें तो डिसिजन हांव घेतलो. तितून आमचो मायनॉरिटीचो जो फुडार आसा, कित्याक लोक जेन्ना आमकां पळयता तो एक पळयतना एक फेस म्हणून पळयता की बाबा हो भुरगो लोकांक लागून कितें झगडटलो, लोकांक लागून कितें करतलो म्हणून. सो आमी चिंतपाक जाय की फाल्यां लोकल पार्टी समज हांव जॉयन जायत, रिजनल फोर्स म्हणून जॉयन जायत, ही वचून फाल्यां कोणा मेळटली? ही वचून फाल्यां काँग्रेसीक मेळटली, ही वचून फाल्यां बीजेपीक मेळटली काय हे व्हरोन आमकां खंय विकतले व्हरोन? आमकां सगळें एकठांय करतले दाखोवपाक लागून की बाबा पळय हे इतले भुरगे आमचे कडेन येयल्या, हे सगळे व्हरोन काय आमकां खंय घाणान दवरतले? ते हें जावपाक जायना म्हणून तो विचार जो आसतलो तो आज तुमचो विचार जो राती सुमार आमी घेतले. आनी सकाळीं हांव म्हाजो प्रायमरी मेंबरशीप जो आसा, मॉर्निंग हांव म्हाजें रेजिग्नेशन जें आसा आमचे पणजेन ऑफिसान जो आसा धाडून दितलो. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट जे आमी जे इवनिंग म्हणल्यार डिसिजन घेवन जे नेक्स्ट आमचो स्टेप जो आसा गोंयचे जनतेचे मुखार हाडटले. तर इश्टानो, हे आसले आयज आमचे सोयरे उर्फान मुल्ला, ज्यांच्यांनी एक काँग्रेसीक व्हडलो झटको दिला. आनी आज ते म्हणटा की त्यांच्या सगळ्या वांगड्या बरोबर ते बसून उलयतले आनी आज त्यांचो विचार की तो ठरतलो आनी खरेंच ते ह्याच पक्षा खातीर काम करतले आनी मायनॉरिटी सेला खातीर ते काम करतले काय ना हें तुमकां फाल्यां कळटलें.